प्रायवेट इंडस्ट्रीजान तूं एक सायडी म्हणटा आमी जॉब दिवपा जायना म्हण, दुसरे सायडीन प्रोजेक्ट्स घेता तेन्ना तूं सांगता आमी 80% गोवन्साक घेता. ऑल दीस इश्यूज हॅव टू बी आतां गव्हर्मेंटान पॉलिसी हाडटा म्हणल्या, चीफ मिनिस्टरान एश्युरन्स दिला आपण पॉलिसी हाडटलो फॉर जॉब्स सो दॅट गोवन्स गेट जॉब्स. एसिस्टन्स पड ह्या स्किम्सांचें वी हॅव टू देर ऑल्सो सी हाव वी कॅन प्रोटेक्ट द इंट्रस्ट ऑफ गोवन्स. आतां कुमदाद लँड हा हावसिंग बोर्ड लँड्स आहे. वी हॅव टू सी हाव वी कॅन प्रोटेक्ट आवर इंट्रस्ट ऑफ गोवन्स देर. एक प्रॉब्लेम एक मेन येता स्पीकर सर की गोवन ओरिजीन म्हणटा तो कितें एक्झॅक्टली हॅज टू बी क्लासिफायड ऑर रिक्लासिफायड बाय द गव्हर्मेंट. स्किमीक आमी 15 वर्सांचो जो आसा डॉमिसायल ताका गोंयकार म्हणटा. वेदर दॅट हॅज टू बी कन्सिडर्ड ऑर डू वी इन्क्रीज द बार टू 25 years? हाव डू वी डू इट इज वी नीड टू नो. कित्याक आमचे रेटीड एज पर द हॉटेल मुंबयच्यान हाय रेट आहा आमचे 5 स्टार हॉटेलाक एक पाटी. पूण आमच्या भुरग्यांक कितें मेळटा काय मेळना आनी तेका लागून आमची भुरगीं धांवता हिंगा थिंगा. तो तरी पेमेंट मेळ्ळो भुरगे वचनासले खंय. पूण आमी आतां एक असो निर्णय घेतलेलो आसा 15 year डॉमिसायल जी पयली आसली गोंयकारांक प्लॉट मेळपा जाय म्हूण आमी ती 25 years डॉमिसायल करता. हे आमी एक हेजो निर्णय घेतलेलो आसा की गोंयकारांकूच प्लॉट दिवपा जाय. जे कडेन डेव्हलपमेंट जातले, जे कडेन हावसिंग बोर्डाची प्रॉपर्टी आसा within that radius of the authority there, म्हणजे सपोज इट कम्स इन अ पर्टिक्युलर पंचायत एरिया, सपोज तुगे कुडतोरी पंचायत एरिया आमी हावसिंग बोर्डाची लँड आहा, 30% ऑफ दॅट विल बी रिजर्वड फॉर पीपल हू कम अंडर द ज्युरिडिक्शन ऑफ कुडतोरी पंचायत. ओके, हाजो सगळ्याचो विचार करून आमी हो गोवन ओरिजिनचो विशय म्हाका दिसता फुडल्या असेंब्लीच्या वेळार कितें तरी हेजेर व्यवस्थीत एक लेजिस्लेचर जो आसा पळय न्ही तो फुडल्या हाका घेवन येता. कमिटी कर मरे. हा, सिलेक्ट कमिटी कर. सिलेक्ट कमिटीची गरज ना, सिलेक्ट कमिटीची गरज ना. फाइंड आउट सिलेक्ट कमिटी आमी तुमकां विश्वासान घेवन करता. आमी गोवन ओरिजिन हॅज टू बी आयडेंटिफाईड. दॅट इज माय ओनली सबमिशन. माझ्या आमदाराक इतकेच म्हणणें आसा, अपोजिशनान आमचे सरळ म्हणणें आसा देर वील बी द ओपन डिस्कशन. सिलेक्ट कमिटीची गरज ना, आमी लेजिस्लेचर हाडटा ओपन डिस्कशन करुया, कांयच हरकत ना. आमी तुमकां विश्वासान घेवनूच करता ह्या विशयाचेर. शेवटी आमकांय बी गोंयकारांच्या खातीर हो विशय जो फुडें व्हरपाकूच जाय